दिवचले बाजारात बेरेस्तारा राती कपड्यांचे मिळून 2 दुकानां पुराय जळली जाल्यार हेर 2 दुकानांक उज्याचो हुलोप बसलो। पोरण्या बाजारांतले कॅफे ममता फुडल्यान आशिल्ल्या हाळयेंतल्या बांदेकर हांच्या कपड्यांच्या मेळून लायनींत आशिल्ल्या 4 दुकानांक उजो लागलो। बेरेस्तारा राती उसरा घडिल्ले हे घडणुकेक लागून एकूच आकांत आयलो। खबर कळटकीच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव मारली। मध्यान राती मेरेन झुजा पावण्यार यत्न करून उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येस मेळयले। ह्या कामांत लोकांनी मजत केली। मजत कार्या खातीर दिवचले फायर स्टेशनाचे 2 बंब जाल्यार पणजे, म्हापसा, फोंडा आनी वाळपय अशे वेगवेगळे कडले मेळून 6 बंब उजो पालोवपा खातीर हाडचे पडले। शॉर्ट सर्किट का हेर कारणांक लागून उजो लागलो ते स्पष्ट जावंक ना। मजगती उज्याची खबर कळटकीच आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हाणें बाजारांत धांव मारली। उपजिल्लोधिकारी कासकर, मामलेदार परब हांचे सयत उजो पालोवपी दळाचे तशेंच पोलीस अधिकारी, नगराध्यक्ष, नगर सेवकूय घडणूक थळार पावले। आमकां कॉल आयले बिचोली फायर स्टेशनाचेर एक शॉप उजो लागलो म्हणून बिहायंड गांवडणकर हॉटेल बिचोली। इमिजिएटली म्हणजे म्हाका दिसता 5 मिनटां सुद्दां लागून नासतली। 5 मिनटां पयलीं आमचो बिचोली फायर स्टेशनाचे स्टाफ हांगा पावले आनी जेन्ना तांणी पळयलें की हो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, आजूबाजू खुबशीं दुकानां आसा, ओल्ड बिल्डींग आसा आनी हे सगळे एस्पेक्ट तांणी स्टडी करना फुडें उजो खंयच्याय मोमेंटार स्प्रेड जावंक शकता, कित्याक भितर खूब कंबस्टिबल मटेरियल आसा, लाकडाचे सगळे फ्लोरिंग रुफींग आसा, हे सगळे मतीन घेवन तांणी रोखडो बिचोली फायर स्टेशना वयली दुसरी गाडी इमिजिएटली हाडली। जेन्ना आमी आमच्या मेन कंट्रोल रुमांतल्यान सिच्युएशन एसेस केलें तेन्ना आमकां अशें दिसलें की अख्ख्या मार्केट कॉम्प्लेक्साक खंयच इजा जावची न्हय, खंय चड व्हडलो हो इन्सिडंट जावचो न्हय, उजो सगळे कडेन स्प्रेड जावचो न्हय, हाका लागून आमी म्हापसा फायर स्टेशन, पणजी फायर स्टेशन, पोंडा फायर स्टेशन आनी वाळपय फायर स्टेशन हांगच्यान इमिजिएटली रेनफोर्समेंट धाडलो आनी इतले सगळे आमच्या 6 गाडयो हांगा अवघ्या एक 30-35 मिनटाच्या अंतरा भितर सगळ्यो गाडयो पाविल्ल्यो आनी तांणी पावून हो उजो जो आसा तितलोच म्हणजे ते एक जे रेडीमेड गार्मेंट्स कपड्याचे साडयांचे जे दुकान आसा तितले दुकाना पुरतो रेस्ट्रिक्ट केलो। ताजे सायडीक एक मसाल्याचें दुकान आशिल्लें तें बी जळलेलें आसा आनी ताज्या सायडीक एक युटेन्सिल्स जे आयदनाचें दुकान आसा तें पार्शियली जळलेलें आसा। ताजे फाटल्यान जे गांवठणकार हॉटेल आसा त्या हॉटेलाच्या किचनाक मातशीशी जळ बसलेली आसा आनी एका रुफाच्या अंडर ही सगळी क्लस्टर आसा दुकानाची, वेगवेगळी टायपची दुकानां आनी वेगवेगळो क्लस्टर आशिल्ल्या कारणान वयल्यांतल्यान जो उजो आनी उज्याचे फ्लेम्स आनी जी हीट आनी धुंवर हो जो स्प्रेड जालो ताका लागून सगळे दुकानवाल्यांनी आपलो माल जो आशिल्लो तो भायर काडलो आनी तो सेफ जाग्याचेर दवरलो। खरेंच तांकां एप्रिशिएट करपाचें, कित्याक तांणी तांचो माल इन्शुरन्स आसा तर तो क्लेम करू शकता। इन्शुरन्स ना तर अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट क्लियर जाता। आमच्या हांगा 4 दुकानां उजाड गेली। एक मसाल्याचें दुकान आसलें आमच्या संकेत चणेकाराचें, सो थंयच्यान उजो सुरू जालो आनी तो उजो मागीर परत तेवटेन मांद्रेकाराच्या दुकानान गेलो, जे कपड्याचें दुकान आसलें, मागीर पॉपकाराच्या दुकान गेलें, अशीं 4 दुकानां गेलीं। आमचे फायर फायटरांनी ऑन द स्पॉट ते इमिजिएटली आयले, पण कितें आसलें हांगा मार्केट आसल्यामुळे ताका भितर गाडी घेवपाक मातशे त्रास जाले। लकीली आमचे नवे जे शाळा बांदल्या, छत्रपती शिवाजी जी शाळा आसा ताचो जो फायर हायड्रंट आसलो तो आमकां यूज करपाक लागलो। लोकांनी खूब हेल्प केला, आमचे नगराध्यक्ष सगळे कावन्सिलर आनी आमच्या लोकांनी खूब हेल्प केला। हांव आतां आमचे मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर आनी 5 मिनटांनी बी येतले, सो हांव एस्टिमेट लॉस करतलो। ह्या जर दुकानांचो त्यांचो जर फायर हे आसा, इन्शुरन्स आसा जाल्यार तांकां सगळे इन्शुरन्स मेळटलो, बट अनफॉर्च्युनेटली ना जाल्यार जितके आमी जे आमच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडल्यान तितले हांव तांकां मदत करूं शकता ती हांव तांकां डेफिनेटली करतलो। कित्याक हांव पर्सनली पळयलां तेंचे सगळे गेला, स्पेशली त्या कपड्या दुकानाचे आनी त्या मसाल्याचे संकेताचे सगळे तांचे जळोन गेले, कांयच त्या दुकानांनी रावंक ना। म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा की अशें परत परत जावपाक जायना। एक तर मार्केटाक आमचो CP आसा हांगाच आसा तो
CP आसा तांकां आनी कावन्सिलाक रिक्वेस्ट करता की एक हायड्रंट हांगा जाय आनी दुसरे जे भायर घालून अशें प्लास्टीक करता त्याच्यामुळे रस्तो ब्लॉक जाता ते जावपाक जायना आणि हे सगळें आमच्या खातीर बरें कोणी म्हणजे आमकां सगळ्यांनी धंदो केल्लो जाय पण सेफ्टी फ्रंट देवाची ती शांतादुर्गेची कृपा मागता की दिसाचे न्हू कोण मनशाची हानी जावंक ना म्हणून ती शांतादुर्गेची हांव कृपा मागता आणि त्याच्यामुळेच हे सगळें जालें फक्त सामान्याचेच जालें कॉज आमकां अजून कळोंक ना हांव सांगलां इन्वेस्टिगेट कर म्हणून सांगलां आमचो जो फायर ऑफिसर राहुल आसा तो ऑन द स्पॉट आसा डायरेक्टर म्हज्या कडच्यान आसा आमचे सगळे ऑफिसर्स सगळे आयल्या रात जाली तरी आयिल्लेले आसा माझे नाव संकेश यशवंत चडेकर शॉप आमच्या पप्पान सुरू केल्लें सरासरी तो 17-18 वर्सांचो आसलो तेन्नाच्यान तेणी ते शॉप सुरू केल्लें आमचो मेन म्हणजे आमचे मसाल्याचे बीन वेव्हार ते आनी आमी बाकीचे आयटम दवरता ग्रॉसरी शॉप म्हणू शकता मसाला ग्रॉसरी शॉप सो आमकां राती जेन्ना आमी हांगाच्यान 8:30 सुमार बंद करून आमी दुकान गेले आमचें 10:15 आमकां फोन येयलो आमच्या फ्रेंडाचो की अशें जाल्यार यो सो येयले पळयताल्यार तेन्ना सगळे भितर उदक पेटलेलो सादारण येडीन 5 ते 6 लाखाचे फर्निचर बीन धरून असो नुकसान जालां असो अंदाज आहा ऑलमोस्ट सगळे तुमचे चडशे गांव हय चडशे म्हणजे चडशे हे थोडे आयटम तरी आमचे आसले थोडे आमी कितें सेफ दवरले ते उरले सगळे तशें पण बाकीचे चडशे 75% आमचे गेले इन्क्लुडींग पयलींचे आमचे आरमारी फर्निचर सगळे कोणच्या नामार करपाक बी कोण येयला फायर ब्रिगेडीचे राती फायर ब्रिगेड येयल्ले तेन्ना आमले जाय पूण आतां आजून मेरेन तसो कोण येवंक ना काल 10-10:15 सुमार आमकां कॉल येयलो आमी तेजे उपरांत येयले हांगासर तर आमचें शॉप हांगासर ओपन केल्लेलें आसलें आनी भुरगे आसले ते थोडेशें सामान काडटाले वयर जो लागलेलो आसा त्या कारणान भुरगे भितरूय वचपाक म्हणपाक लागले थोडे वयताले बीन थोडे मातशे भिवपाकूय लागले त्या कारणान सगळोच म्हाल काडूंक पावना तेन्नाच एकदम सुरवात जाली उजो लागपाक आनी सांगपाची गजाल म्हटल्यार चवथीच्या टायमार वयलो कंटिन्यू जो म्हाल हाडलेलो तो तसोच आसलो सेल तितलो जावं ना आनी मातसो आमचो तो बाबा आसलो तो मातसो दुयेंसूय आसलो ताका लागून आमी थंय उरले सेल चड जावंकूय ना सेल तो तसोच आसलो कांयच ना आनी स्टॉक जो आसलो तो तसोच आसलो सो तो स्टॉक म्हणटा तो कंप्लीट जो आसा तो खाक जालो एकदम वयर जो आसलो तो ताका कांयच चान्स ना वचपाक आनी फायर ब्रिगेड बी येयल्ली पूण उज्या फुडें कांयच ना एकदम हेवटेनूय उजो तेवटेनूय उजो हात तिनूय शॉपांक वांगडाच हें करचें पडटालें आनी भुरग्यांची सामकी एकदम गर्दी तरी आसतना तेंच्यांनी थोडे कितें अशें काडले भायर थोडे कितें अशें भायर दवरले एकदम आनी कांयच ना आनी चवथी कडलो हें आसल्या कारणान स्टॉक एकदम चडूच आसलो भितर सेल जावन आमचो स्टॉक जो आसा तो तसोच आसलो न्ही आनी कितके शॉपांक लागला ही जवळ जवळ 5-6 शॉपां सामकीच एकदम कवर जाल्या आनी लॉस बी अजून तुमी कितें काडला लॉस बी अजून तशें अजून एस्टिमेट अजून पळोवंक ना सारको एक्झॅक्टली कितें आहा तो आतां पळोवप चालू आहा ते जातलें आतां एकदम सगळेंच काम करचें पडटलें सगळेंच कितें आहा तें करून घेवचें पडटलें काल बिरेस्ताराक राती दिवचलच्या पोरण्या मार्केटात भिरांकू उजो लागपाची घडणूक घडली तो उजो नेमको कसो लागलो ते अजून स्पश्ट जावंक ना शॉर्ट सर्किट काय हो हातपात ते रोखडेच कळटले उज्याची जी घडणूक घडटली दिवचली शारात म्हणजे दिवचली बाजारात खूप आकांत आहे उजो पालोवपी दळाक कळटकच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार धांव घेतली उजो नियंत्रणा भायर आशिल्ल्याचे कळटकीच वेगवेगळ्या उजो पालोवपी दळाचे बंब वापरले उजो पालोवपा खातीर वट्ट 6 बंब वापरल्यात अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली ह्या उज्यात एक कपड्याचे दुकान एक भुसारी दुकान आणि एक आयदनाचे मिळून 3 दुकानं उज्याची फाटीक पडल्यात जाल्यार हेर एका हॉटेलाक मातसो फुलोक बसला हे विशीं फुडलो तपास चालू आसा नेमकी कितली नुकसाणी जाल्या ते विशीं रोखडीच म्हायती कळटली असे संकेत उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत